my demand to the Chief Minister is only simple, that justice to the 25 people who have passed away over there. पण मरण झाले तांकां जस्टीस मेळपाक जाय. त्या खातीर मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी रिपोर्टाचे उपरांतूच उलोवप, तेजे पयलीं आमी उलोवप हें सारकें न्हू. सरपंचाचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन उलोवंक जाय तितल्योय गोष्टी आमी पयले उलयले आसता जाल्यार मिडियान कवर केल्या. आनी आतां ती केस आहा एक वाटेन पुलिशी कडेन आहा, एक वाटेन मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी रिपोर्ट वीच वील बी गिवन टू द गव्हर्मेंट एंड वीच वील बी गिवन टू द डिफरंट डिपार्टमेंट फॉर एक्शन. द पीपल ऑफ इंडिया आर ऑल्सो वॉचिंग गोवा very minutely what is going to be the outcome of this case, because जे मरण जाला ते हिंगासर भोंवपाक येयल्ले, थोडे काम करपाक येयल्ले, तांकां जस्टीस मेळपाक जाय हें म्हाजें मत आनी आख्खी इंडियेच्या लोकांचें मत. 7 दिसाचो टायम दिल्लो न्हू सर, मात हेका अजून ताका एक्सटेन्शन दिला. आतां ह्या विकास म्हाका दिसता की रिपोर्ट येतलो, दितले ते सबमीट करतले. सो बिफोर दॅट रिपोर्ट कम आय ऑर एनीबडी एल्स टॉकिंग ऑन दॅट सब्जेक्ट इज नॉट करेक्ट. डायरेक्ट टॉकिंग म्हणजे कोणाचेर एलिगेशन घालप, हेचेर एलिगेशन घालप, ह्या डिपार्टमेंटाचेर घालप आनी कोणाचेर घालप हें सारकें न्हू. आमचें तेणी पळोवया तेंचे फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट कितें पळयता, whom they are implicating in the matter, where are the lapses, who is the founder of this case. जे हुंयसून स्टार्ट जालें, फाउंडेशन हुंय स्टार्ट जालें आनी हुंय पासून सोंपलां, ते तेंचे फॅक्ट फायंडींग रिपोर्टाचेरूच आसतले. त्या रिपोर्ट येयल्या उपरांतूच आमी एज आमदार ऑर थिंगासरले स्थानीक लोक ऑर गोंयचे लोक ऑर एनीबडी एल्स कॅन कमेंट एंड टॉक. टिल देन I feel I have spoken enough and I will not speak till the report comes. पण झेडपी काय फरक पडूंक ना तेन्ना तुमचे येदो व्हडले इन्स्टिट्यूट झेडपीक फरक पडलेलो जाल्यार आमचो कॅन्डिडेट घारो आसपाक जाय. थिंगासरलोच न्हू, अंजुनाचोय घारो आसपाक जाय. सो पीपल हॅव फेथ ऑन मायकल लोबो, डिलायला लोबो, आमचे कॅन्डिडेट, आमचे जे कार्यकर्ता काम करता, आमी लोकां खातीर काम करता. ते काम सकाळी स्टार्ट जाता 8 ते रातचे 10 पासून आमचें काम चालूच आसता. सो आमी लोकां खातीर काम करता, लोकां खातीर आमी रोडार आसता. आनी जावपा जायना म्हणून तुमच्या लेवलार तुमी कितें आमी मागला मुख्यमंत्र्या कडेन की जे आधी आमी असेंब्लीन काडलेले ही गजाल हांव तुमी कावर केल्या वा तुमी थोडे न्यूजपेपरान छापून बसून हाडलेले की हे जे नायट क्लब आहा आनी जे हे डान्स वेन्यूज आहा जे इनसायड डान्स वेन्यू म्हणजे आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओपन एअर, जो साऊंड प्रूफ डान्स वेन्यू आसता, जे एक कॉन्फरन्स हॉल जे कशें आसता आनी तितून मागीर कॉन्फरन्स जाले काय डान्सय जाता, डीजे घालता कोण आनी कितें घालता, हे 100% हे सगळे फायर सेफ्टी मेजर्स फॉलो करूनच तांकां लायसन दिवपाक जाय. त्या खातीर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शूड कन्सिडर, आता असेंब्ली येतात 10 तारीख असेंब्ली, 11 तारीख असेंब्ली येतात, इमिडिएटली तितून तें बील हाडून पास करप. आता खंयच्या डिपार्टमेंटांसून करूंक सोदता, he can come out with a thing like I will give licenses to clubs. आता इतले क्लब्स हा गोंयान, से अबाउट 50-60 क्लब आहा. अंजुना वागातोर शापोरा, कलंगूट, कांदोलीम और मोर्जे आरांबोल केरी, even in Penjim there are some clubs, even elsewhere there are some clubs. So all these clubs should have a license from either from Home Department, either from Entertainment Society of Goa or from Tourism Department. म्हणजे टुरिझमाचे एक पॅनल लाईक GTDC. सो पण तितून ते सगळे लोक आसपाक जाय. एम पॅनल म्हणजे कोण, फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसेस, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, फूड अँड ड्रग्स, तेजे भायर सगळे जे हे आहा पळय ते सेफ्टी मेजर्स जे आसता तितले म्हणजे एक्सायज आसूं आनी कोण आसूं सगळे जाणांचे पॅनल आसपाक जाय आनी हे पॅनलान वचून इन्स्पेक्शन करूंक जाय, तेणी रिपोर्ट दिवंक जाय. तेजे उपरांतूच हो डिपार्टमेंट NOC दितलो, म्हणजे वेदर इट इज एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा और वेदर इट इज होम डिपार्टमेंट और वेदर इट इज GTDC गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट, तेणी NOC दिवप आनी मागीर लास्ट NOC पंचायतीन दिवप. टील देन पंचायत कॅनॉट इश्यू NOC.
तेजेर कितले एंट्री पॉइंट्स एक्झिट पॉइंट्स कितले आसतले एक क्लबाक और कितले हे आसतले मेजर्स आसतले भितर म्हणजे वेदर इट इज स्प्रिंकलर वेदर इट इज हॉर्स पाईप वेदर इट इज 1 lakh capacity of water storage next to the club or next to that particular dance venue which is soundproof I'm talking about only soundproof रोड जाय पडटा फायर सेफ्टी किंवा फायर सगळे हांव उलयला तितले गजाली हे जे पॅनल फॉर्म जातले अंडर अ डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट वेदर इट इज होम डिपार्टमेंट वेदर इट इज एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा और वेदर इट इज गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हे पॅनल ह्या अम्ब्रेलाच्या अंडर जे पॅनल ते सिंगल विंडो क्लिअरन्स म्हणटा ते आयकला न्हू तुमी जे आमकां व्हडल्या शोवांक मेळटा तशें तेणी सगळ्यांनी एनओसी दिवप आनी मागीर हो वेन्यू सर्टिफायड जालो टील देन आतां कितें जातालें एक पंचायतीन एनओसी दिली तो वेन्यू सर्टिफायड जालो ते रेस्टॉरंट म्हणून दिता कोण क्लबूय म्हणून दिता तशें आमी पयल्लें आहा लायसनाक सो तशें जावंक जायना नॉट फ्री फॉर ऑल गोवा इज नॉट फ्री फॉर ऑल